हुर्राक कसो लागता तो पळोवया आनी तुमकां हांव सांगता. अप्रतिम सारको. एक काजू पळोवन तुमकां कळ्ळां आसतलें आमी हांगासर कित्या खातीर आयले आसतले ते. सद्या सिजन सुरू जालेलो आसा आनी नवे हुर्राक काडपा खातीर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी भाटयो पेटिल्ल्यो आसा. तुमी जर पेडणे हांगासल्यान जर पासार जायत आसात जाल्यार तुमकां आपसूक वेगवेगळे कडेन काजू मागीर ते मुट्टे हुर्राक हाचो परमळ तुमकां अणभवपाक मेळटा. आनी होच परमळ जो आसा तो हेरून आमी पार्शे हांगासर श्रीराम साळगांवकर जे खूब वर्सां पासून हो काजू आनी हुर्राक काडटा त्याच्या भाटयेचेर आयिल्ले आसा. कशा पद्दतीन तांचो हो हुर्राक काडपाची प्रक्रिया आसा ही तुमच्या मेरेन आमी दाखयतले. त्याच बरोबर आमी लिमका लिंबू आनी मिरसांग घेवन आयिल्ले आसा वांगडाच. हुर्राक काडटात ताचो आमी आस्वाद घेतले आनी कशा तरेन आमी हुर्राक हो तयार केलेलो आसा हाची तुमकां अनुभूती दितले. चला तर या श्रीराम साळगांवकर हांच्या हुर्राक काडपाच्या भाटयेचेर. नवे वर्स लागतात चवर आयिल्ले काजी जून जाता आनी फेब्रुवारी म्हणसर गोंयच्या कांय वाठारांनी हुर्राकाच्यो भाटयो पेटपाक लागतात. सध्या पेडण्यात काजींचो घमघम परमळपाक लागला. हुर्राकाची निर्मिती कशी जाता हाची प्रत्यक्षिका पळोवपाक आमी प्रत्यक्षात पार्शे हांगासर श्रीराम साळगांवकर हांच्या काजू बागायतीत आयिल्ले आसात. काजूचे उत्पन्न आनी हुर्राक काडपा खातीर श्रीराम साळगांवकाराची घरकान्न प्रमिला साळगांवकर लेगीत तांकां मजत करता. आवय सॉलिड मरे. हांव घेता काजूचे चड मारप ना अशें पळय. बेश्टो मारलो उखल्लो तसो. अशें खूब मारपाक गेले का खोलपी येता पांय हेच्या पोना. अशें मारले उखल्लो पळय. तर आमी पार्शे हांगासर श्रीराम साळगांवकर हांच्या ह्या काजूच्या बागायतीन आयिल्ले आसा. हुर्राकाची प्रोसिजर जी आसा प्रक्रिया कशी चालू करतात ते आनी कशा तरेन हुर्राक काडटात हे पळोवपा खातीर तांची घरकान्न जी आसा श्रीराम साळगांवकर हांची प्रमिला साळगांवकर ती आतां आमकां पयलीं हांगासर घेवन येयला. म्हणजे ती काजू वेचपा खातीर हुर्राकाची किंवा सोरो काडपाची प्रक्रिया खंयच्यान सुरू जाता. तर ही काजू वेचपा पासून तेजी पयली प्रक्रिया सुरू जाता. म्हणजे बागायतींनी म्हणजे तेंची जी भाटां आसा काजूची थंय वचून हे सगळे काजू वेचचे पडटा. हे सगळे काजू एकत्रीत करून मागीर ते निवळ करून ताचे फुडें मागीर ती मळपाची प्रक्रिया बीन अशा तरेन हो प्रोसेस हांगाच्यान सुरवात जाता. चला तर फुडें आनी पळोवया कशा तरेन हो हुर्राक काडपाचो प्रोसिजर तांचो चालू आसा तो. ते कितें घालूं हे जे मुट्टे आसा ते वेचलेले आसा आनी हे आतां कामगारां कडल्यान आमी ते वेचून घेतले. हांगा तुमच्या कडेन कामगारूय आसा जे आमी आतां पळयले कशा तरेन ते तुमकां मदत करता ह्या वेवसायांत. हे कामगार खंयचे तुमी आतां घेतलेले? आतां सद्या ते आमचे झारखंडचे आसा, थोडे कर्नाटकचे बी आसा. म्हणजे मिक्स लेबर आसात आमचे. हां ते खूब वर्सांले आमचे कडेन आसा. म्हणजे हाच्या वयल्यान कळटा की ह्या काजू उत्पादनात बरो फायदो आसा. जेणे करून आमी तरणाटे जे आसा तेय ह्या वेवसायांत येवपाक पळयनात. पूण हो जर तुमचो प्रोसेस पळयलो जाल्यार हितून खूब फायदोय करपाक कसो वेवसाय करचो हे खूब कितें घेवपा सारकें आसा तुमच्या कडल्यान. गोवाच्या आनी म्हाजें आमच्या दोगांचें इंटेंशन अशें आसा जी आतां फुडली युवा पिढी जी आसा न्हू ते गव्हर्मेंट जॉब ना गव्हर्मेंट जाय ते न करता स्वताचो कितें तरी एक ल्हानसो बिजनेस करपाचो. बरोबर. आमी म्हणना की सदींच कोण तरी गुरू हो जावच सगळ्याक. आनी हेतून खूब म्हणजे रिस्पॉन्सूय खूब आसा आनी जे मेरेन पाशास ना ते मेरेन तुका कांयच ना. आतांच्या युवा पिढी म्हणटा की रानान कितें वचो आनी कितें वचो. तर आमी गव्हर्मेंटाच्या अंडर न रावता स्वताचो कितें तरी एक बिजनेस करपाक जाय. आनी आमचो सगळ्यांकूच एकच मॅसेज आहा की युवा पिढीक ज्या घरा कडेन जी बायलां आसता पळय बेश्टी म्हण ते बायलांचें इंटेंशन कशें आसता 12 जाली तरी जेवण जायना म्हणटा. ते बायलांक सुद्दां म्हाका एक मॅसेज असो दिवपाक जाय की हांव पळय म्हाजे कडेन आतां इतले लेबर आसतना सगळें करून सुद्दां सेल्फ हेल्प ग्रुपाक हांव आतां क्लासी घेता क्लासी दिता. आनी असो अनुभव येता की अशें दिसता की बायलां जे आसता न्हू सदींच घोवाचेरूय डिपेंड रावपाक जायना. म्हणजे कशें आसा जे आमचें मायंड जें आसा न्हू डेली रुटिनान न्हू एक
ने कितें करपाक जाय अशें म्हाजें इंटेंशन अशें आहा ते युवा पिढी की बेकार ना पूण कितें तरी एक न्यू आयडिया करून न्यू अशें चिंतून ने करपाक जाय आमी तेच घेवन बसले जाल्यार जायना. आणि मेन म्हटल्यार आमचे जर गोंयकार ह्या वेवसायात देवले जाल्यार हे आमचे जे दोंगर आसा किंवा आमची जी रानां ते भाट आसा, सरकारा ती कडेन सांबाळपाक मजत जातली. कित्याक आमी हितूंतल्यान उत्पन्न घेता. आमी जर आमचे कडेन इतली समृद्धी आसा जाल्यार आमी तरणाट्यांनी फुडें येवन हो वेवसाय तिगोवन दवरपाची गरज आसा. ही एक उत्तम देख तुमी दिली. आमी पळयले जशे भायले कामगार येवन हांगासर काम करता हेचो अर्थ हांगा कितें तरी येणावळ मेळटा म्हणूनच हे जे शेतकार आसात किंवा उत्पादक आसात ते भितून आपलो कश्ट करून भितूंतल्यान वेवसाय करून 4 पयशे मेळोवपाचो यत्न करता. आनी खरेंच ही देख घेवपा सारकी आनी एक बरो संदेश तांच्यांनी दिलेलो आसा. काजू थंय एकठांय केल्या उपरांत दुसरी प्रोसिजर जी आसता ती म्हटल्यार हांगासर मुट्टे आनी बियो वेगळे करपा खातीर त्या खातीर हांगासर जे कामगार आसा तेय फाटल्यान आमच्या बसलेले आसात आनी तेंची मुद्दे तुमी म्हटलें फिल्डिंग लावपाची तेंची प्रोसेस आसता. ती फिल्डिंग कशें म्हटलें तुमी पूर्ण रान आसा आनी वेगवेगळे तेंची थंय काजूची झाडां आसा तांकां सारकें रानान तेंची फिल्डिंग लावप एक खूब म्हत्वाचो टास्क आसता तेंच्या खातीर. तो कसो तुमी म्हटलें फिल्डिंग तेंची लायतात ती फिल्डिंग म्हणजे कशी लावप पळय समजा कशें आसता हांगासून जर थंय वयतले जाल्यार सगळीं जर एकेच देगेन जर गेली जाल्यार थंय पावपाक मातसो टायम वयतलो आनी टायमाचो सामको वॅल्यू आसा आमकां आनी टायमाक जितलो वॅल्यू दी तितलें फुडलें काम बरें जातलें. म्हणून हांव कितें करता गेमींग जशी फिल्डिंग लायता तशी तांकां 4 वाटेन अशी फिल्डिंग लावप जेणे करून मागीर ती सगळीं एकी कडेन येयली काय ना म्हणजे तांकांय कळोंक जाय की आमी बाबा इतले वेचले म्हणून सारकें म्हणजे तांकांय कळोंक जाय आमी बाबा थकोकूय ना आनी आमचें कामूय जालें आनी म्हणजे फुडें रावता अशी एकठांय येतात म्हणजे सोंपता तांकां कळना की आमी आपूण कितले वेचले ते तांकांय इजी आनी आमकांय इजी. रानांतल्यान काजू वेचून हाडप ते मुट्टे मेकळे करपा मेरेनच्या कामाक खूब मेहनत लागता. ताकाच लागून कामेऱ्यांक घेवन तांकां फावो ते निर्देश दिवन श्रीरामाची घरकान्न ह्या कामाचें योग्य अशें नियोजन करता. हे सगळें नियोजन जाता म्हणसर पात्रांव श्रीराम साळगांवकर हांगासर पावले. तांच्या देखरेखी खालाच फुडली प्रक्रिया जाता. आज्या उपरांत बापाय कडल्यान हुर्राक तयार करपाचो हो हुनर आतां श्रीरामा कडेन आयिल्लो आसा. ताकाच लागून श्रीरामाच्या हुर्राकाक बरोच डिमांड. मात सध्या मनीसबळाच्या अभावाक लागून पारंपारीक पद्दतीन हुर्राक काडप कठिनाईचेंच काम जाल्लें आसा. ताका लागून आधुनीक पद्दतीचो वापर करून श्रीराम ह्या हुर्राकाची प्रक्रिया करता. काजू मुठ्ठे आनी बियो वेगळ्यो करून आधुनीक यंत्राच्या मजतीन मुठ्ठेय मळून जाले आनी मुठ्ठ्या पासून तयार जाल्लो हो ताजो निरो श्रीरामान म्हाका ऑफर केलो. हो आतां आमी काडलो तो निरो हो पियो येता. पियो येता. हो निरो जो अप्रतीम म्हाका आतां हेजी टेस्ट लागिल्ली आसा. निसर्गाच्या सान्निध्यान आमी हाची एक सीप मारली तर अशा तरेन हो निरो आनी जो हेचो रस काडलेलो आसा ते 2-3 दीस फर्मेंटेशन जाता भितून आनी मागीर ते ह्या भट्टेन घालून हांगासर ही प्रोसेस फुडली सुरवात जाता. पयलीं मळ्ळे न्हू थंयसून हय मागीर हांगा पयलो ह्यो पळय हांगा दवरता. हय हे फर्मेंटेशन जावपाक. ह्यो आयज ताजो रोस. ओके ह्यो ताजो रोस ह्यो एका 1 दीस जाला ह्यो पळय. ह्यो 1 दीस कंप्लीट जाला म्हणजे 24 वरां हेका कंप्लीट जाले यार आसात ते पळय अशें. ओके आनी हेका आतां 2 दीस जाले कंप्लीट. हे सारकें वायट जाला हे पळय. ही अशी शिरू येता. हो आतां तयार जालेलो आसा भाटयेन घालपा खातीर. म्हणजे हेचे हुर्राक बरें येतले. ओके ओके खूपय फर्मेंटेशन जाल्यारूय त्रास आनी म्हणजे ते टायम टू टायम काडूचे पडटा. हां हे आतां 2.5-3 दिसाचो प्रोसेस आहा फर्मेंटेशनाचो. ओके म्हणजे हितून आतां फर्मेंटेशन म्हणजे हितून बॅक्टेरिया आतां पनतपाक लागलेले आसा. ते बॅक्टेरिया भितून जाले म्हणजे तो फर्मेंटेशन जालो आनी फुडल्या प्रोसेसाक मागीर तो तयार. हे पचक म्हणून आसता म्हणजे उदकाचे उपयोग हाडच्या पेक्षा आमी हे पचकान ते धुता. पचक म्हणजे आतां पळय फेणी काडली हुराक काडले मागीर उजो आसता तो उजो नाल्यार बेश्टोच पिड्ड्या जाता न्हू म्हणून ते उजो म्हणजे सोंपासर आमी ते दवरता थंय.
आणि तेतून हे उदक येता नाल्यार आमकां दोंगराक सकयलसून उदक बी धाडपाक त्रास जातात न्हू मागीर हेतूनच ते धुवन बरें जाता. ह्यो रोस जो आसता पळय आमी 3 दीस प्रिजर्वेटीव थेयता. 3 दीस प्रिजर्वेटीव म्हणजे कितें 3 दीस उरलो काय ना मातसो तेका खतखतो येवपाक जाय. खतखतो येयलो काय मागीर आमकां कळटा की तो प्रिजर्वेटीव जालो म्हणून. 3 दिसांनी मागीर तो आमी तेतूर घालता बाणान. आनी मागीर हेजे वयर ही जी शाय येता पळय ती अशी हातीन धरून अशी पिळची पडटा. म्हणजे ह्यो घालिना आमी, ह्यो जर बाणान गेलो जाल्यार बाण करपाता म्हणजे सोप सकयल जो हेका लागता बाणाक आनी मागीर हे करपाता आमी सोरोप हें येता पिड्ड्यार येता. मागीर आमी म्हणटा भाटी वकावली. हे आता भरला तेजे फक्त 35 लिटरूच येतलो. आता ही भाटी आमी पेटोवपाची आसा. भाटी ही आता बंद करतले जाल्यार तेका ही धापणे कसले आसा मातयेचे आसा ते? ना ह्यो असा गुणो आसा तो आमी तेका प्लेन तासून प्लेन केला म्हणजे हेका तो पॅक बसपाक जाय. असो म्हणजे तो रगडो असता तसो तो हय फातर हय तो घालपाक जाय. ओके. तेका ती माती कित्याक लागला तर? म्हणजे कितें तरी आमी कशें गोम लावन चिकटयले किंवा तशें उरता तशें म्हणजे ती माती लायली काय मातशें पॅक उरता. पण थोडे फार अशे माती भितूनय पडपाक शकता न्हू तेजो काय तेजेर ना ना काय रसाचेर काय परिणाम इफेक्ट जायना कांयच जायना. आनी ही माती अशी आहा की तितून गुणो ना. ही माती आमी रोयण बी आसता पळय जाता? ती आमकां नॅचरल मेळटा माती न्हू ती धाडून हें करप नाल्यार बाकीची माती आमकां चाळची पडटा आनी इतलो पळय आतां गुणो ना. ही पेशल आमकां हाडची पडटा रोयणीची. ती बारीक माती ती रोयणीक मेळटा मुयो चिकट माती घेवता. चिकट माती चिराळे फुट्टले तेका. ही माती म्हणजे नॅचरल माती नैसर्गिक म्हणजे ती कितली जरी तापली तरी ती तशी उरतली. आता आमी ही भाटी पेटयली न्हू काय साधारण कितल्या वरां उपरांत आमकां तो हुर्राक मेळटलो? पयलीं तापोवपाक ते एक अर्दे वर तरी तापपाक वयता. बाण मोठे आसता न्हू तापपाक तांब्याची न्हू मातशें तापपाक टायम घेता. म्हणजे वाफ भायर येवपाक फावना. पॅकिंग सिस्टम केलेली आसा ती सुद्दां नैसर्गिक रित्या तयार जाल्ली ती रोयणाची जी माती आसता त्याच्या खातीर. सो जेणे करून तेका क्रॅक येवचे ना. चिकट माती सुद्दां घेतल्यार तेका क्रॅक येवपाची शक्यता आसता. शक्यता आनी आसताच शक्यता कित्याक ती खूब हें येता. गणपतीक बी आमी वापरूं शकता ती कित्याक तेजेर कोटिंग कलर बिलर येता न्हू हांगा कित्याक ही गरम जाता आनी तापता तशी ती मागीर तेका क्रॅक येता. हय हेका क्रॅक येयना. कपडोय बांदपाची बीन गरज ना तेका. हेका आतां हेजे वयल्यान दोरी येतली बांदपाक म्हणजे तो गुणो पॅक उरपाक जाय. हालोंक जायना म्हणून. हय हे तापले का ते नळये घातल्यान पळोवंक जाय आनी मागीर वतलो. जेन्ना एक एक थेंब वचपाक लागलो का उजो जर आसा सगळो फाटल्यान भायर काडचो पडटा. ओके ना पूण आतां तापले तुमकां केन्ना कळटलें तापले म्हणून? तापले काय आतां एक आनीक 2 फावटी घालतले आनी ते बाण पळयतले हे तापता पळय. पयलीं ही तापली आतां सद्या थंड आसा ही तापली काय हे येता तापत मागीर ही नळी जशी जास्त गरम जाली का थंय 1-2 थेंब पडपाक लागले का सोमती गाठये भायर काडटा. थंय ड्रॉप पडपाक लागले काय लाकडां भायर काडप. आतां तुर्तास आमी ही जी वाफ येता तो मेरेन आमकां थांबचें पडटलें कित्याक जशे ड्रॉप पडपाक लागले की लाकडां भायर काडून मातशें रावचें पडटलें. तेच्या उपरांत हो जो हुर्राक आसा तो थेंबे थेंबे त्या बॅरलान साचतलो. हे जाले काय हे पळय अशे पायप घातले भितर काय हे आमी हे पॅक करता.
हे पॅक करता कित्याक लागून एकदां सोऱ्याक कोणी म्हणटा वास ना तर सोऱ्याक वास तो तसोच उरपाक लागून म्हणजे हे अशें मागीर पॅक करप अशें जेणे करून तेजी मागीर वाफ जी आसा ती भायर वचना. वासाचेर मागीर लोक म्हणटा कसो दर्जाचो आहा बीन तो. असं हे पॅक केले काय म्हणजे जो वास येयला तो तेका तसोच उरता मागीर भितर. आणि हे ते आतां थंय उदक आसा न्ही हे त्या टाकयेन सो ते उदक हे पायप जे आसा ते उदकांतल्यान गेलेले आसात. म्हणजे कित्याक हो जो अल्कोहोलीक जो आसा न्हू तो कूल जावन येवपाक जाय. ओके. थंयसर गरम आसता तो हांगा कूल जालो काय तसो मागीर थंड जावन सकयल येता नाल्यार तो गरम जाल्यार कॅनूय कट्टलो ते कॉयलूय वयतले. हे कुलिंग. ओके. हे कुलिंग म्हणजे आदी कशें मातयेचे जे उदक वतीत रावताले म्हणजे ते आतां त्रास ना आमकां तितले. हे त्या खातीर हे टाकी केले उदकाक लागून कुलिंगेक लागून. हांगा हीट जायना हे मदीं आहा ते पायप. ना ना इतल्या मेरेन हीट जाता. हे पळय हे हिटींग इतले हिटींग जाता आनी मागीर हांगा प्रोसेस हांगा मेरेन गरम आसता मातसो वाफ आसता गरम मागीर तो थेंब थेंब येवन मागीर हांगा कुलिंग जाता. ओके. आतां हांगा आमकां पायपान आवाज येवपाक लागिल्लो आसा म्हणजे जेणे करून तो हीट जावन त्या कॉयलांतल्यान हो आतां हुर्राक जो आसा तो हांगा गळपाक लागिल्लो आसा आनी आमी पळोवपाक शकता कशा तरेन ही हुर्राकाची स्रोत जी आसा ती कॉयलांतल्यान ते हांगासर देंवता. आनी तुमकां सांगपाचो म्हटल्यार एक फ्रेश आनी हुर्राकाचो ताजो परमळ हांगासर आमकां आतां घेवपाक मेळटा. हेची अनुभुती सारकी वास घमघमपाक लागिल्लो आसा. हेचे कडल्यान कळटा की हो प्युअर हुर्राक सद्या आमच्या फुड्यान हो तयार जाता आसतना दिश्टी पडटा. म्हणजे हेची आतां जी तुमी द्रावां न्ही ती मेजर करता पळय ते हेची आतां कितली अशी मेजरमेंट आसता तेजी 14 नाल्यार 15 आसतली द्राव. 14 आसतली. म्हणजे कितलो आसूंक जाय तो द्राव म्हणजे 14 आसूंक जाय. म्हणजे 15 कोणाक म्हणजे सारको कोण कडक म्हणटा जाल्यार ते 15 दिवचो पडटा नाल्यार 14 हे सारके नॉर्मल आहा. बरोबर. म्हणजे आतां तुमी स्रोत जर पळयत जाल्यार पळया कसो धार धार तेजी हो आतां आमी पळोवपाक शकता ताजो हुर्राक जो कॉयलांतल्यान डायरेक्ट ते मडकेंतल्यान वाफ जावन हांगासर भायर सरता म्हटल्यार एक प्रेशरूय ताका बऱ्या प्रमाणात आसा. म्हणजे ही जर परत आमी जर मागीर फेणयेच्या त्या तेका ओके हेका आनी कितें ना फक्त रस आमी घातलो भितर 3 दिसाचो फर्मेंटेशन. ओके. कुळये घातलो हांगासर आनी मागीर हे काडप. हुर्राकाचो जो मेजरमेंट जो आसता द्राव तो 14 मागीर फेणयेचो जो आसता तो कितलो 18 तो 18 तेका मागीर फॉस्काची काडी सुद्दां मारीत त्या फेणयेक उजो पेट्टा तो 18 जावन वचपाक जाय आनी हो 14. हे मेजरमेंट तुमी कित्याचेर करता? आमच्या मिटर आहा. मिटर आसा. आनी ते केन्ना करप आसता? ते जेन्ना हे इतले लेवल येतले न्हू तेन्ना ते हे करता म्हणजे बाबा डिग्री कमी जाली काय जादा जाली. बरोबर. ते म्हणजे आतां आमी हे सुरवातेक जो आमी प्रोसिजर पळयलो तितून आमी 12 सुमार कळसुल्यो घातल्यो म्हळ्यार 100 लिटर जो फर्मेंटेशन जाल्लो आमी तो रोस घातलो भितून आनी ताच्या उपरांत आतां 100राचो आमकां हो कितलो प्रमाणात मेळटलो 35 लिटर. तर अशा तरेन हो हुर्राक जो आसा तो प्रक्रिया जावन त्या कॉयलांतल्यान ह्या बॅरलांत भरलेलो आसा. आमी हो थोडो हुर्राक भायर काडिल्लो आसा. एक ह्या हुर्राकाची टेस्ट पळोवया आनी कशा तरेन श्रीराम भाईन हो हुर्राक तयार केला आनी एकंदरीत ह्या आमी प्रोसेसांत वांटो घेतलो कशा तरेन हुर्राक जालो हाची टेस्ट घेवया आनी तुमकां आमी सांगता. आमी लिमका एक्चुअली हाडिल्ली पण आतां सद्या निर्यात हुर्राक कसो लागता तो पळोवया आनी तुमकां सांगता. अप्रतीम सारको एक पॅक तयार जालो हुर्राकाचो ज्याची अनुभुती हांवें केन्ना हेच्या पयलीं घेवंक ना. लिमकान सगळ्यांनीच हुर्राक मारला आसतलो मात्र आतांच काडिल्ल्या निर्यान म्हणजे सकाळी जो निरो आयलो त्याच्या उपरांत ही प्रक्रिया करून जितून आमी हुर्राक घालून ही ड्रिंक्स तयार केली ताका लागून श्रीराम भाई हांकां खूब थँक्स. आनी तेंच्यांनी आमकां ही सगळी प्रोसेस दाखयल्ली एक त्यांचो काजू उत्पादन जो कसो आसा तो आनी तेच्या बरोबर हुर्राक मागीर तेच्या फुडें ते हेची फेणी करतले आनी हेचो सगळो प्रोसेस तुमी आमच्या बरोबर शेअर केलो आनी अशीच तुमची ही जी पारंपारीक वेवसाय जो आसा तो असो चालू दवरा अशें हांव मागता आनी आमकां हे सगळें शेअर केल्या बद्दल तुमचे खूब खूब आभार व्यक्त करता. पळयत रावात गोमंतक TV.
हुर्राक कसो लागता तो पळोवया आनी तुमकां हांव सांगता. अप्रतीम सारको